गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 अध्यक्ष मंत्र्यान आणि माननीय मसूद अहमद विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025, be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारात घेवचे जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, हय. जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आता विधेयक कलमास सभागृहात सादर करता. विधेयकात दुरुस्ती आसात. येस, कलम एक मिनिट. कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसात. आमदार श्री साळकर यांनी दुरुस्ती सभागृहात मांडची. Sir, amendment to clause 2, page 3 in the lines 23 and 24 for the words or sister-in-law substitute the expression sister-in-law, nephew, niece, son-in-law or daughter-in-law. जी श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहाच्या मुखार आसात. माननीय मंत्री Explain करूं. येस. आता विधेयकाच्या कलम 2 ची दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, हय. जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. दुरुस्ती मंजूर जाली आसा. आता आमी विधेयक कलमात विचारात घेवया. प्रश्न असो आसा, कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, हय. जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग आसा. मुख्यमंत्री आता विधेयकाची दुरुस्ती मंजूर खातीर थळाव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025 as amended be passed. प्रश्न असा आसा, विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय कितें. जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025 मावेन गुजरात पंचायत पंचायत विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न असा आसा, विधेयक विचारात घेवचे जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आता विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता. विधेयकात दुरुस्ती आसात. कलम 6 हातून दुरुस्ती आसात. श्री विरेश बोरकार श्री विरेश बोरकार हांणी दुरुस्ती सभागृहात मांडची. श्री विरेश बोरकार विधेयक. आता विधेयकात कलम 6 ची दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, नामंजूर जेका नामंजूर जाले. आता आमी विधेयक कलमां विचारात घेवया. प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, हय. जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. कलम 2 ते कलम 3 कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्लो आसा. आता मग पंचायत विधेयक मंजूर करची थळाव मांडचो. येस. No amendment. No amendment. Amendment now. Speaker, sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा, विधेयक मंजूर करचे का कितें. जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, हय. जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. तो गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025 मंजूर जाला. गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 विश्वित राणे आणि नगर विकास पंचायत विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव. Bill number 42/2025, Goa Municipality Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न असा आसा, विधेयक विचारात घेवचे जेका मान्य आसा ताणे हय म्हणचे, जेका मान्य ना ताणे ना म्हणचे. Sir, I request to move bill number म्हणणे मान्य जाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला.
आता विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो घटने जका I request to move the bill number 42 of 2025, the Goa Municipalities Amendment Bill 2025 to be passed. हयमंताचे म्हणणे मान झाले हयमंताचे म्हणणे मान झाले कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र विधेयकाचो मथ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात नगर विकास मंत्र्याचो आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडतो Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation Amendment Bill 2025 to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले द गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला द गोवा द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 Sir, yes second. Sir, I request to move bill number 43 of 2025 of City Panjim Corporation to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचे जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो हेती जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले कलम 2 ते कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथ्याचो भाग जाल्यात नगर विकास मंत्र्या आता विधेयक Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला